मायनिंग बेल्टात जाहीर केल्लो 27 फेब्रुवारीचो बंद जातलोच. सरकाराचेर लोक फुर्योज. ह्या सरकाराक पावर्स ह्या जजमेंटाचे अंडर सुद्धा दिल्ले आसा, पूण ह्या सरकाराक ते यूज करपाचें ना. कारण हे खंय तरी जी लिजां आसा ती कोणाक तरी लाटपाची आसा म्हणून इतके जर टाळटळो केल्लो आसा. 26 तारखेचो आमचो बंद आसा तो जातलो. सरकारान जर तेज्या पयलीं जर डिक्लेअर करूंक ना मायनी सुरू करता म्हणून आनी कशें सुरू करता तें आमकां सांगूं ना जाल्यार 26 तारखेक आमी हो बंद पुकारतले आनी बंद करतले. तेजी तयारी आमची जोरात चालू आसा की ज्या पद्दतीन लोकांक ह्या सरकारान पिळलेले आसा तो राग काडपा खातीर हे फावटी 100% ते बंद जातलो. राज्य सरकार सिरियस ना. बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष तेंडुलकराची भाशा पळयल्यार मायनिंग फ्रंटाच्या डेडलायनीक कोत ना. तेंडुलकार म्हणटा इलेक्शन स्टंट करचे ना. मुख्यमंत्री उपाय काडटलो. सगळे प्रयत्न चल्लेले आनीक म्हाका शेवटी मागीर मुख्यमंत्र्यान ठरयलें आसतलें की हेजेर निर्णय घेवपाचो. त्या प्रमाणे हें जातलें अशें आमकां विश्वास. परतून इलेक्शना कडलो स्टंट बी इलेक्शना कडलो स्टंट आमकां करपाचो ना. खरें हितूंतल्यान आमकां हो प्रश्न सोडोवपाक जाय. इलेक्शन येतली वतली परत आनी जिल्ला परिशद येतलें, मागीर 3 वर्सांनी विधानसभेचें येतलें आनीक ह्या हितूंतल्यान लोकांक खंय तरी बोलोवन आमकां हें काम करपाचें ना. आमकां सदांच हांगा उरपाचें आसा आनी खऱ्या दृश्टीन आमचो मायनींग बेल्ट आसा पळय ते त्रास आसा ते आमकां सुटावे करपाक जाय. इलेक्शनाक स्टंट आमकां करपाचो ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी विवेक प्रभू.